नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भारत आणि बांगलादेश मजगती 3 उदरगतीच्या प्रकल्पाचे जाले उक्तावण. रेल्वे जोडणी, बंद रेल्वे मार्ग आणि ऊर्जा संयंत्र युनिट हांचो आस्पाव दूरदृश्य प्रणाली वरवीं जाली कार्यावळ. पॅराऑलिंपिक सर्तींत वांटेकार जाल्ल्या दिव्यांग खेळगड्यां वांगडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी साधलो संवाद. नवी दिल्लींत ध्यानचंद स्टेडियमांत जाली कार्यावळ. तेलंगण, राजस्थान, मध्य प्रदेश विधानसभा वेंचणूक प्रक्रियेक सुरवात जाले उपरांत प्रचाराक येताना वेगवेगळ्या राजकीय फुडाऱ्यांचो प्रचार सभांनी वांटो. गोंयच्या खेडेगांव वाठारांत देश विदेशांतल्या पर्यटकांक आकर्षीत करपाक होम स्टे आनी कॅरवन धोरण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशदेंत दिल्या माहिती. आणि खेळांत एका दिसाच्या विश्वचषक क्रिकेट सर्तींत दक्षिण आफ्रिका पंगडान 50 षटकांत 4 गडे व्हगडावन केल्यात 357 धांवड्यो. फाल्यां भारत आनी श्रीलंका मजगती जातलो खेळ. पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि बांगलादेशाचे प्रधानमंत्री शेख हसीना हांणी आयज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान 3 उदरगतीच्या प्रकल्पाचें उक्तावण केलें. ह्या प्रकल्पां मदीं अखेर आनी आगरतला मजगती रेल्वे जोडणी, खुलना मोंगला बंदर रेल्वे मार्ग आनी महाउक्षणीक उर्जा संयंत्र युनिट 2 हांचो आस्पाव आसा. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या प्रकल्पाक लागून भारत आनी बांगलादेश हांचे मदीं आशिल्ले संबंद आनीक घटमूट जातले असो हावेस उक्तायलो. हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं. पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था. हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया. दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया. हमारे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स ने कोविड महामारी के दौरान लाइफलाइन का काम किया. ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 4000 टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंचाई. पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेकपोस्ट खोले गए हैं और पिछले 9 वर्षों में हमारा आपसी व्यापार लगभग 3 गुना हो गया है. हमारे आपसी सहयोग से बांग्लादेश की एनर्जी सिक्योरिटी को बल मिला है. ऊर्जा के क्षेत्र में बांग्लादेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है. यही नहीं, इस वर्ष सब रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच बिजली के आदान प्रदान पर भी सहमति बनी है. फ्रेंड्स, हमने सबका साथ सबका विकास की हमारी अप्रोच को बांग्लादेश जैसे अपने निकटतम पड़ोसी मित्र के लिए भी प्रासंगिक माना है. बांग्लादेश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर होने पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं.
दिव्यांगा खातीरच्या आशियाई खेळां सर्तींत वांटेकार जाल्ल्या भारतीय खेळगड्यांच्या पंगडा वांगडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज संवाद साधलो. दिल्लींतल्या मेजर ध्यानचंद नॅशनल स्टेडियमांत ही कार्यावळ जाली. चीनांत जाल्ल्या ह्या वर्साच्या पॅरा ऑलिंपिक सर्तींत भारतान 29 भांगरा पदकां सयत 111 पदकां मेळयिल्लीं. ह्या कार्यावळींत केंद्रीय खेळां आनी युवा वेव्हार मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर, खेळगडे, तांचे प्रशिक्षक, पॅरा ऑलिंपिक कमिटी आनी भारतीय ऑलिंपिक संघटना हांचे पदाधिकारी तशेंच राष्ट्रीय खेळा महासंघाचे प्रतिनिधी वांटो घेतात. प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार मार्गदर्शन केलें. एशियन पैरा गेम्स में भारत ने जितने मेडल जीते थे ये उससे भी 3 गुना ज्यादा है. 2014 की अपेक्षा हमें इस बार लगभग 10 गुना ज्यादा गोल्ड मेडल्स मिले हैं. 10 टाइम मोर. 2014 में हम ओवरऑल परफॉर्मेंस के 15वें स्थान पर थे, लेकिन आप सबने इस बार देश को टॉप 5 में ला करके रख दिया है. देश पिछले 9 साल में इकोनॉमी में दुनिया में 10 पर से 5 पर पहुंचा और आज आपने भी देश को 10 में से 5 पर पहुंचा दिया. ये सब आपकी मेहनत का परिणाम है और इसलिए आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं. साथियों, बीते कुछ महीने भारत में खेलों के लिए बहुत ही अद्भुत रहे हैं और उसमें आपकी सफलता ये सोने पर सुहागे की तरह है. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हे पोर्तुगाल आनी इटलीच्या 4 दिसांच्या भोंवडेर आसात. पयल्या पावण्यार मंत्री जयशंकर हे पोर्तुगालाक प्रधानमंत्री आंतोनियो कॉस्टा हांची भेट घेतले. ताचे पयलीं मंत्री जयशंकर हांणी पोर्तुगालच्या विदेश वेव्हार मंत्र्या वांगडा वेगवेगळ्या विशयाचेर भासाभास केली. पोर्तुगालची राजधानी आशिल्ल्या लिस्बन शारांत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आनी कस्तुरबा गांधी हांच्या पुतळ्याक फुलांचो हार घालून तांणी आर्गां ओंपलीं. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 3 दिसांच्या श्रीलंका भोंवडेर आसात. आपल्या श्रीलंका राबित्यान मंत्री सीतारमण मूळ भारतीय आशिल्ल्यान आनी श्रीलंकेंत 200 वर्सां स्थायीक जाल्ल्या भारतीयांच्या समुहान आयोजीत केल्ल्या नाम 200 ह्या कार्यावळींत वांटो घेतल्यो. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे आनी प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हांची लेगीत सीतारमण भेट घेवन दोनूय देशां मदल्या संबंदांविशीं भासाभास करपाचे आसात. भारताची युवा शक्ती संघटीत जाल्यार मोख खुशी साधू शकता हाचो प्रत्यय मेरी माती मेरा देश ह्या अभियानान दिला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. मेरी माटी मेरा देश अभियाना खाला नवी दिल्लींत जाल्ल्या अमृत कलश यात्रेच्या समारोप सुवाळ्यांत प्रधानमंत्री उलयताले. हे अभियान म्हळ्यार लोकसहभागाच्या शक्तीचें मुर्तिमंत रूप आसा अशें सांगून माती आनी मातृभूमी हांचें नातें घटमूट जावंक जाय अशेंय तांणी सांगलें. जितना अधिक जुड़ेंगे उस क्षेत्र के विकास की संभावना और उस व्यक्ति के विकास की संभावना उतनी ही अधिक होगी. ये लैब्स भारत के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने का विश्वास जगाती. आजादी के अमृत महोत्सव ने जन भागीदारी का ऐसा हुजूम देखा कि नया इतिहास बन गया. दांडी यात्रा ने स्वतंत्र भारत की लौ को और तेजस्वी किया था. 75 साल की ये यात्रा समृद्ध भारत के सपने को साकार करने वाला कालखंड बन रहा है. 2 वर्ष से अधिक चले इस महोत्सव का मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ
समापन हो रहा है। खबरपत्रात घेऊया एक लहानसं विसव. I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows? After watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. विसाव धमकीवकार पळोवया मुखावेले खबरो. JP मॉर्गन ब्रँड निर्देशांकात भारताचो आस्पाव जावप म्हळ्यार आंतरराष्ट्रीय मळावेल्या अर्थसंस्थांनी भारतीय अर्थव्यवस्था आनी वित्तीय बाजाराचेर दाखयल्लो विश्वास आसा अशें रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी म्हळां. ह्या घडणुकेक लागून भारतांत गुंतवणुकीचो नेट वाडटलो. त्या भायर नवे गुंतवणूकदार भारतांत गुंतवणूक करपाक मुखार येतले असो विश्वास तांणी उक्तायलो. क्रिप्टो चलनाचो विशय गंभीर आसा आनी सगळ्या देशांतल्या अर्थीक स्थिरतायेक तो व्हड धोको जावन आसा अशें मत तांणी उक्तायलें. भारतीय लश्कर आयज आर्मी एव्हिएशन कोरचो 38वो स्थापणूक दीस मनयता. भारतीय लश्करांतलो सगळ्यांत उण्या पिरायेचो हो कोर्स जावन आसा. 1 नोव्हेंबर 1986 ह्या दिसा आर्मी एव्हिएशन ह्या फाट्याची स्थापणूक केल्ली. लश्कर मुखेली जनरल मनोज पांडे हांणी सगळ्या कोर आनी तांच्या कुटुंबियांक ह्या निमतान परबी भेटयल्या. दर वर्सा आर्मी एव्हिएशन कोरच्या तांकेत वाड जायत आसा आनी हो फाटो प्रभावीपणान काम करता अशें आर्मी एव्हिएशन कोरचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल AK सुरी हांणी म्हळां. केंद्रीय शिक्षण आणि कुशळताय उदरगत मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 3 दिसाच्या संयुक्त अरब अमिरातीच्या भोंवडेर आसात. भारत आणि UAE मजगती शिक्षण आणि कुशळताय उदरगतीच्या मळार तांणी UAEच्या मुखेल्या वांगडा चर्चा केली. भारत आणि UAE ह्या 2 देशांमदले संबंध घटमूट जावपाक आपली भोंवडी लाभदायक थारतली अशें प्रधान हांणी सांगलें. स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमारी कई इलाका में कई सेक्टर में हमारे काम हो रहा है. उसमें से एजुकेशन एंड स्किल, UAE की अर्थनैतिक विकास में भारत की गहरा संबंध है. भारत की मैन पावर, भारत की डिफरेंट लेवल ऑफ मैन पावर, मैनेजरियल लेवल से लेके कामकाजी लोगों तक कई प्रकार की संबंध भारत की कई सालों से हैं. आज उसको एक 21st सेंचुरी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमारी संबंध बने, यही दौरे का एक प्रमुख लक्ष्य है. तेलंगण, राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभेच्या वेंचणूक प्रक्रियेक सुरवात जाल्या उपरांत प्रचाराक लेगीत नेट येवंक लागला. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी भौशीक सभांनी आपल्या उमेदवारांचो नेटान प्रचार करतात. मध्य प्रदेशांत 230 सुवातां खातीर 4439 उमेदवारी अर्ज दाखल जाल्ले. छाननी उपरांत 2916 उमेदवारी अर्ज वैध थारल्यात. राज्यांत 17 नोव्हेंबराक मतदान जातलें. छत्तीसगड विधानसभेच्या 70 सुवातां खातीर 17 नोव्हेंबर जाल्यार 20 सुवातां खातीर 7 नोव्हेंबराक मतदान जावपाचें आसा. राजस्थानांत लेगीत उमेदवारी अर्ज भरपाची प्रक्रिया नेटान सुरू जाल्या. गोयच्या खेडेगांव वाठारांत पर्यटकांक आकर्षित करपा हेतान होम स्टे आनी कॅरवन धोरणांत सरकारान आपणावन घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांचे सयत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या धोरणा विशीं सविस्तर माहिती दिली.
दिसता होम स्टे पॉलिसीचो बेनिफीट आमच्या मॅक्झिमम वुमन एंटरप्रिनर्स जे आसा तांच्यांनी घेवचो, जेणे करून आमकां टुरिस्ट जे आसा हे इंटरलँड वचपा खातीर हेजो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. इन फ्युचर स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर भर दिता आसतना टुरिस्ट मॅक्झिमम एडवेंचर टुरिजम जाचेर आमी फोकस करपाक सोदता. सांगे, केपें आनी काणकोण ह्या सारकेल्या ठिकाणी मॅक्झिमम टुरिस्ट आनी विशेश करून रेनी सिजनान टुरिस्ट जे येतात ते ह्या प्रिफर्ड एरियेत रावपूय प्रिफर करता. त्या ती होम स्टे पॉलिसीचो तांकां खूब मोठो फायदो जातलो. द सेम केस विथ द कॅरावन पॉलिसी. आज परत एकदां म्हणजे टुरिजम सेक्टरांत एक पावल आमी फुडें मारलेलें आसा. दिसान दीस वेगवेगळी एडवान्समेंट आमी ज्या पद्दतीत टुरिजम सेक्टरांत हाडीत आसा, टुरिजम डिपार्टमेंटात हाडीत आसा, निश्चित रित्या म्हणजे डिजिटलायझेशन ऑफ द टुरिजम डिपार्टमेंट केल्या उपरांत खूब मोठ्या प्रमाणात जेंच्यांनी रजिस्ट्रेशन करपाक सुरवात केलें अश्यो नवीन नवीन गजाली टुरिजम डिपार्टमेंटान करता. त्या एंटायर टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या परत एकदां खूब खूब अभिनंदन करता. मॅक्झिमम लोकांनी ह्या वर्सभराच्या भितर होम स्टे आनी कॅरावन ह्या दोनूय पॉलिसीचो फायदो घेवचो. 1 ते 31 जानेवारी मजगती गोंय सरकारान सरकारी सुटयांची वळेरी एका अधिसुचोवणे वरवीं जाहीर केल्या. हे विशींची अधिसुचोवणी राज्य सरकाराच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्यो अंडर सेक्रेटरी शैला भोसले हांणी जारी केल्या. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. विसव उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. महाराष्ट्रातल्या मराठा आरक्षण संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांच्या अध्यक्षतेखाला आयज मुंबईत सह्याद्री विश्रामघरात सर्वपक्षीय बसकेचें आयोजन केल्लें. मराठा समाजात आरक्षण दिवपा खातीर सगळ्यांचें एकमत जाला, मात कायदेशीर बाबी पुराय करून आरक्षण दिवपा खातीर सरकार काम करतले अशी माहिती बसके उपरांत मुखेलमंत्री शिंदे हांणी दिली. आंदोलन काळात राज्यात ज्यो हिंसक घडणुको घडल्यात तें दुर्दैवी आसा, ताका लागून आंदोलनाची बदनामी जाल्या अशें तांणी म्हळें. राज्यात कोणीच कायदो हातात घेवचो न्हय, कायदो आनी सुवेवस्था अबाधित राखची अशें आवाहन तांणी केलें. चौकटीमध्ये बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण दिलं पाहिजे ही भावना देखील या ठिकाणी व्यक्त केली. तशा प्रकारचा ठराव देखील करण्यात आला. राज्यामध्ये जी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, ज्या दुर्दैवी घटना होत आहेत, जाळपोळीच्या, तोडफोडीच्या, त्याच्यावर सगळ्यांनीच तीव्र नापसंती व्यक्त केली आणि अशा प्रकारच्या घटना घडल्यामुळे मराठा समाजाचं जे शांततेने आणि शिस्तप्रिय असणारं आंदोलन याला देखील गालबोट लागलं. गोंयांत जावपा आशिल्ल्या 54व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा खातीर इंटरनॅशनल ज्युरींची वळेरी जाहीर जाल्या. तातूंत नामनेचे चित्रपट निर्माते शेखर कपूर हे ज्युरी समितीचे अध्यक्ष आसतले. ते भायर जुझे लुईस आल्केन, जेरोम पायलार्ड, कॅथरीन लुसार्ड, हेलन लीक हांचो आस्पाव आसा. ज्युरी समितीचे सगळे वांगडी आंतरराष्ट्रीय मळाचेर चित्रपट निर्मिती वाठारांत नामना जोडलेली आसात. 54वो चित्रपट महोत्सव गोंयांत 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती जावपाचो आसा.
ख्रिश्चन धर्मियांक दर वर्सा 2 नोव्हेंबर हो दीस ऑल सोल डे म्हण पाळटात. ते निमतान सिमेत्रेंत खासा प्रार्थना सभेचें आयोजन करतात. हिंदू धर्मियांक सर्वपित्री अमावस्ये दिसा पितरांक याद करतात. तेच भशेन ख्रिस्ती धर्मीय 2 नोव्हेंबर दिसा आपल्या पितरांक सिमेत्रेंत वचून आर्गां ओंपतात. पणजे सांतिनेज वाठारांतल्या सिमेत्रेंत त्या निमतान विद्युत रोषणाई केल्या. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींत काल हॉकी, रोहींग, तायक्वांदो, वॉटर पोलो हाचे भायर पंजाबांतल्या मार्शल आर्ट खेळाक सुरवात जाल्या. बायलांच्या टेबल टेनीस सर्तींत महाराष्ट्रांत भांगरा पदक, हरियाणांत रुप्या जाल्यार अस्तंत बंगाल आनी मध्य प्रदेशांत कांस्य पदकां मेळयल्या. दादल्यांच्या टेबल टेनीस सर्तींत दिल्लीन भांगरा, अस्तंत बंगालांत रुप्या आनी महाराष्ट्र आनी आसाम राज्यांनी कांस्य पदकां मेळयल्यात. ह्या सर्तींत महाराष्ट्रान 55 भांगरा, 39 रुप्या, 39 कांस्य पदकां मेळोवन पदकां सयत 133 पदकां मेळोवन आपली पयली सुवात कायम दवरल्या. गोंयांत आतां मेरेन 2 भांगरा, 7 रुप्या, 23 कांस्य अशी मेळोवन 32 पदकां मेळयल्यात. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींत पदकां मेळयल्या कांय खेळाडूंनी दूरदर्शना कडेन आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. लास्ट टाइम जैसे इन्होंने बात करा कि गुजरात में नेशनल गेम्स था पर टाइकोंडो इंक्लूडेड नहीं था, तो मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ तो मेरे लिए बहुत सैड चीज़ थी कि नहीं था. इस बार भी कंफर्म नहीं था कि होना है नहीं. हमें इतने बड़े स्टेज पे टाइकोंडो खेलने का अपॉर्चुनिटी दिया, इसलिए हम लोग मैं बहुत खुश हूँ. बहुत अच्छा लगा. फर्स्ट टाइम खेला है नेशनल गेम्स और फर्स्ट टाइम टाइकोंडो इंक्लूडेड है, इसलिए बहुत खुश हूँ. और इस बार सिल्वर जीती हूँ महाराष्ट्र के लिए. वैसे तो महाराष्ट्र फर्स्ट पे ही है और हमेशा रहता रहेगा और बहुत गर्व है कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ. और एक छोटी सी मेरी तरफ से एक सिल्वर मेडल का मैं एक जोड़ पाई महाराष्ट्र के लिए, इसलिए बहुत खुशी हो रही है. आशियाई बायला हॉकी सर्तीत भारतीय पंगडान उपांत्यपूर्व फेरयेंत प्रवेश केला. काल रांची हांगा जाल्ल्या सामन्यात भारतीय बायला पंगडान जपानचो 2-1 अशा गुणांनी पराभव केलो. निमाण्या लीग सामन्यात भारताचो सामनो दक्षिण कोरिया आड जावपाचो आसा. एका दिसाच्या विश्वचषक क्रिकेट सर्तींत आयज न्यूझीलंड आनी दक्षिण आफ्रिका पंगडा मदीं खेळ सुरू आसा. दक्षिण आफ्रिका पंगडान कुरुबावलो जिखून फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतला. दक्षिण आफ्रिका पंगडान 50 षटकांत 4 गडे वगडावन 357 धांवड्यो केल्यात. न्यूझीलंड पंगडा मुखार 358 धांवड्याची मोख दवरल्या. मजगतीं काल कोलकाता हांगा जाल्ल्या सामन्यात पाकिस्तान पंगडान बांगलादेशाचो 7 गडे राखून पराभव केलो. 205 धांवड्यांची मोख पाकिस्तानान 105 बॉल दवरून फकत 3 गडे वगडावन पुराय केली. फाल्यां भारत श्रीलंका पंगडा मदीं खेळ जावपाचो आसा. दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांचे कथीत सोऱ्याचो घोटाळो केल्ल्याचो आरोप आसा. ह्या प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे मनीष सिसोदिया आनी संजय सिंग ह्या फुडाऱ्यांक अटक लेगीत केल्यात. मजगतीं आम आदमी पक्षाचे एक फुडारी गोपाल रॉय हांणी ह्या घोटाळ्या प्रकरणात आपल्या पक्षाक समर्थन दितना उलोवप केलें. तशेंच पक्षाचे आनी एक फुडारी RP सिंग हांणी लेगीत हे विशीं आपलें मत मांडलें. ऐसे केंद्र सरकार को आफत क्या आ गई है कि मतलब CM को गिरफ्तार करना है. ये इस बात को दिखा रहा है कि कहीं न कहीं जो लोकसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को काफ़ी सारा हाथ पैर चलाने के बाद भी चुनाव में हारने का डर लग रहा है. और पुनः जो है वो इस एजेंडे पर आ गए हैं कि किसी तरह से इंडिया गठबंधन की जो ताकत है, अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी ताकत को कमजोर करो. केजरीवाल है, अब वो पूरी कड़ी जोड़ने की बात है और वह पैसा आम आदमी पार्टी के कार्यालय में आम आदमी पार्टी के लिए कैसे गया और बाद में गुजरात, हिमाचल, पंजाब, गोवा के चुनाव में कैसे खर्च हुआ, उसकी जानकारी चाहिए होगी मुझे लगता है ईडी को. अब इसका जवाब उनको देना चाहिए. अगर कुछ बेईमानी करी होगी तो गिरफ्तार होंगे, ठीक जवाब नहीं देंगे तो गिरफ्तार होंगे, ठीक जवाब देंगे तो क्यों गिरफ्तार करेंगे. असल में क्या है, मन में चोर है
वो मन का चोर बोलता है बार बार कि गिरफ्तार करेंगे। जनजीत विस्कळीत केली। दनपार उपरांत पेडणे, म्हापसा, पोरनेगोय, सांखळी, देवचल, मडगांव, वाळपय, काणकोण ह्या तालुक्यांनी जोगल्या सयत उटंगाराचो पावस पडलो। सकाळी 8:30 ते सांजे 7:30 ह्या काळात 25.5 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली। गोंयांत सुरू आशिल्ल्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचेर लेगीत ह्या पावसाचो परिणाम जालो। कांय खेळा मैदानाचेर उदक भरिल्ल्यान खेळ थांबोवचो पडलो। खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी खेळा मैदानाची पळोवणी करून परिस्थितीचो नियाळ घेतलो। पळयाचें तापमान पुराय वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.2 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 23.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर। भारत आनी बांगलादेश मजगतीं 3 उदरगतीच्या प्रकल्पाचें जालें उक्तावण। रेल्वे जोडणी, बंदर रेल्वे मार्ग आनी उर्जा संयंत्र युनिट हाचो आस्पाव। दूरदृश्य प्रणाली वरवीं जाली कार्यावळ। पॅराऑलिंपिक सर्तीत वांटेकार जाल्ल्या दिव्यांग खेळगड्यां वांगडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी साधलो संवाद। नवी दिल्लींत ध्यानचंद स्टेडियमांत जाली कार्यावळ। तेलंगण, राजस्थान, मध्य प्रदेश विधानसभा वेंचणूक प्रक्रियेक सुरवात जाली उपरांत प्रचाराक येताना वेगवेगळ्या राजकीय फुडाऱ्यांचो प्रचार सभांनी वांटो। गोंयच्या खेडेगांव वाठारांत देश विदेशांतल्या पर्यटकांक आकर्शीत करपाक होम स्टे आनी कॅरवन धोरण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली माहिती। आनी खेळांत एका दिसाच्या विश्वचषक क्रिकेट सर्तींत दक्षिण आफ्रिका पंगडान 50 षटकांत 4 गडे वगडावन केल्या 357 धांवड्यो। फाल्यां भारत आनी श्रीलंके मजगतीं जातलो खेळ। आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।